देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. एक जाणटो पाद्री इगोर्जेच्या गार्डनांत चलतालो. अचितूच ताका घुमून येता दोन धाकटे भुरगे बागेन मायकलाच्या पुतळ्याक पळोवन थोडी भासाभास करताले. दोनूय भाव ते. धाकटो भाव व्हडल्या भावाक म्हणटा, पळय केदी व्हडली तलवार गाय. ही तलवार घेवन मामी म्हणटा तो सैतानाचो नाश करता, ताचें मस्तक तो कातरून उडयता. आनी व्हडलो भाव रोखडेच म्हणटा, वय तें सारकें, पळय ताच्या पांयां पोंदा, कितें दिसता तुका? बागेन मायकल सैतानाची तकली आपल्या पांयांनी चेपयता. तांची उतरां आयकून पाद्रिगा जायतो खुशाल जालो. तांचे कडेन येवन म्हणटा, परबी तुमकां भुरग्यांनो आनी परबी तुमच्या कुटुंबाक. तांकां बेसाव दिता आनी तांकां धाकटेशें मागणें करूंक तो शिकयता. आयज आमी व्हरता तो परब 3 व्हडल्या आजपडव्यांची, ती आर्कएंजल्स मायकल, गॅब्रियल आनी राफायल. हें जावन आसात आमकां बरो नमुनो एक क्रिस्ती जिविताचो आनी देवाच्या मोगाचो. मायकल म्हणटकूच जो देवा भाशेन तो आजपड्यांचो राय, तो एक योद्धा, अ प्रिन्स वॉरियर, सदांच लडोंक तो तयार. हो जावन आसा पात्रोण युक्रिस्त साक्रामेंटाचो, जो पयले फावटी दानियेलाच्या पुस्तकान, जुडाच्या चिटीन आनी रेवल्युशन बुकान आमकां दिश्टी पडटा. तो सदांच सैतानाचो नाश करूंक वावरता. गॅब्रियल जो जावन आसा देवाची सोक्ती, मॅसेंजर ऑफ गॉड, तो सदांच आमकां कितेंय सांगतना दिश्टी पडटा. हो जावन आसा पात्रोण बावतिजमा साक्रामेंटाचो. पयले फावटी तो येता दानियेलाच्या पुस्तकान आनी उपरांत आमकां दिश्टी पडटा झकारियास आनी मारयेक बरी खबर सांगतना. तो जावन आसा देवाचो शोप आनी तो आमकां सदांच म्हणटा देवाची सरप्रायज घेवंक सदांच तयार जा. तिसरो जावन आसा राफायल. राफायल म्हटल्यार देव तुका पेकोवणी दिता. तो सदांच आमकां भुरग्यां सांगाता चलतना दिसता. इज ऑल्सो नोन एज पेट्रन ऑफ कुमसारा साक्रामेंटाचो तो पात्रोण. तो तोबिताच्या पुस्तकान पयले फावटी आमकां दिसता टोब्याच्या सवे चलतना. ताचो तो गार्डियन एंजल. तो सदांच आमकां देवाचेर भरोसो दवरूंक आपयता. केदे व्हडल्यो आमचेर संकटां येवनी, पूण देव सदांच आमचो मोग करता. आयज आमी ह्या तिनूय भाग्यवंतां लागीं मागुया तांचे भाशेन जेजूचो मोग करूंक ताणें आमकां फाव करून दी आनी एक बरें जिवीत जिवन सुरकी राज्यान आमी तांचे भाशेन आज फुडें सांग देवाचे बेसाव आमकां मेळूं दी. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.